जापान, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आम्ही करपाचे आसा। हांव सगळे आसा आता हांगा सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मीडिया ऑफिसर्स आणि सगळे भावा भयणाचे उपकार आठयता। प्रत्येक केस एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाची जर कोर्टान वचूंक लागली, गार्बेज ट्रीटमेंट करता ताजेर अगेन्स्ट कोर्टान स्टॉप करपाक, जाल्यार गार्बेज ट्रीटमेंट कशें करपाचें? वी वॉन एवरी केस एंड आय एम ट्रायंग टू रिपीट इट। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मायन्स। एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर जितल्यो प्रोएक्टीव स्टेप ह्या सरकारान घेतले, ती प्रत्येक केस काही वेस्टेड इंट्रस्टांनी कोर्टांनी पावयली। मांडोवी ब्रिज बांदता कोर्टान, कळंगूट गार्बेज ट्रीटमेंट करता कोर्टान, हिरा पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान पण हांगा ह्या लोकांक जो नाकाक त्रास जाता तो वचूंक जाय म्हणून थंय कंस्ट्रक्शन करता गार्बेज ट्रीटमेंट करपाक कोर्टान। प्रत्येक जाग्यार आमी जिखलेले आहा। खरें म्हणजे ह्या लोकांक एक्सपोज करपाची गरज आहा। दीज आर नॉट एनजीओ, दीज आर वेस्टेड इंट्रस्ट। आय कॅन अंडरस्टँड मायनिंगाच्या संदर्भात कोर्टान गेलो जाल्यार एटलीस्ट हांव समजूंक शकता, कारण मायन वायल इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट इज देट, देर इज ऑल्सो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट, सो आय कॅन व्हेरी वेल अंडरस्टँड इट, बट दीज आस्पेक्ट्स कॅनॉट बी अंडरस्टूड। म्हाका दिसता म्हणून मातशी सारकें डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर फायलिंग करा। कोणें विचारलें RTIचे अंडर प्रेसान विचारलें जाल्यार ताका पयलीं दिया काम चालू करचे पयलीं, आनी मागीर काम चालू करा, कारण हे सगळें घेतल्या शिवाय लोकांच्या नाकांतलो वास वचचो ना। ते वास वचून अनेकदा तांचे विचार सुद्दां तशेंच जातात। त्यामुळे हांव विनंती मुद्दाम करता, म्हाका आतां काही पत्रकार विचारताले हांगाच्या विशया संदर्भात। हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की गोंयचे हे विशय जे अडचणीचे विशय आसा हे सोडोवपाचो प्रयत्न जावंक जाय। सरकार करता, चीफ मिनिस्टर जरूर हे प्रयत्न करता, ताका समर्थन दिवंक जाय, कॉन्ट्रोवर्सी करून न्हय जाल्यार योग्य दिशेन विशय व्हरपा खातीर। हो प्रकल्प हो अत्यंत गरजेचो प्रकल्प आशिल्लो आनी ताका लागून आमी हो फॉलोअप करून आयज ताचे साक्षात फावंडेशन स्टोन जाला। 500 दिसां भितर हो प्रकल्प कार्यान्वीत करपाचो आसा आनी डेफिनेटली आमचे नवे एनर्जेटीक प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर तशेंच आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर दिलीप बाब, बाकी सगळी तांची टीम सहकारी हो प्रकल्प वेळेंत कार्यान्वीत करतले, हातून कांयच दुबाव ना अशी आशा हांव बाळगता। मळेकारा खातीर आतां आमी पूल हांगा सगळे जाण हांगा आसात, आमी सायडीनूच पुलाचें कामूय जोरान चल्लां आनी आमचो प्रयत्न आसा की 2 ऑक्टोबराक 2 लेन ब्रिज मळेकारा खातीर आनी पणजेकारा खातीर डेडिकेट करचो, ओपन करून। म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी त्या डायरेक्शनान चलत आसा। डेफिनेटली ह्या भागाचो विकास हो पणजेक भरपूर निगडीत आसा आनी पणजेची कमर्शियल एरिया म्हणून EDC पाटो प्लाझा एक नावाजलेली एरिया जाल्या।